परिषद एक ही खास पत्रकार परिषद आम्ही आपयला कित्याक जे स्मार्ट मीटर आणि लायटीची म्हळ्यार विजेची जी भरमसाट बिल येतात लोकांक ताजे बाबतीत एक माहिती करून दिवपाक प्रॉब्लेम खंय आसा तो संपूर्ण गोंयकारांक कळपा खातीर आनीक सरकारा कडेन मागपाक की हाचेर कितें तरी उपाय कर म्हण. म्हाका दिसता चड करून स्मार्ट ह्या उतराचीच आमकां एलर्जी आहा गोंयकाराक. हाजे पयलीं पणजी स्मार्ट सिटी करपाक गेल्ले आनी जवळ जवळ 2 वर्सां पणजेकारांनी जो धूल खाला, 2-3 वर्सां पणजेकारांनी जो धूल खाला, पणजेत इतले प्रॉब्लेम जाला, लोकांक मरण सुद्धा आयला त्या स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्टा भितर. आता हे स्मार्ट मिटराची एक शक्कल हांच्यांनी लढयली. आता हातूंत भितर स्मार्टनेस कसली आसा ह्या स्मार्ट मिटरा भितर ती आमकां कळना. कित्याक एकादे दुसरो कितें तरी तातूंत भितर हेतू आसतलो हे स्मार्ट मिटर हाडपा भितर. हो क्लियर कट दिसता की लोकांचो विजेचो लोड, इलेक्ट्रिसिटीचो लोड आनी हे सगळे पळोवन बिल येवचे हाजी पेक्षा दुसरो वेगळो कितें तरी हेतू आसतलो हे क्लियर कट जाता. बिकॉज जवळजवळ 900 कोटी रुपयाचे हे कंत्राट. सो 900 कोटी रुपयाचे कंत्राट म्हणटगीर सगळे जाण आता सुज्ञा सदीक सांगणे न लगे म्हणटा तशें की हातूंत भितर मोठ्या प्रमाणात कितें तरी घबाड आसपाक शकता. सो ह्या दोन्ही विशयाचेर आमचे दिलीप प्रभुदेसाय आमचे पक्षाचे उपाध्यक्ष जो स्वतः इंजिनियर आणि जाका इलेक्ट्रिसिटी हातूंत भितरले बरें ज्ञान आसा तो तुमचे कडेन बातचीत करतलो. गुड इवनिंग. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आहा ती इट्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हालींच्या तेंपार हॅज बीन इन द न्यूज एज युजल अँड एज युजल फॉर द रॉंग रिझन्स. हो सरकार जो आसा, बीजेपीचो सरकार जो आज आसा गोंयचो, ताजी स्कॅम्स आनी ताजी बाकी इश्यूज जर पळयले जे लोकांक बादतात इतले आसा की प्रत्येक दीस सुद्दां एक स्कॅम किंवा एक इश्यू घेतलो जाल्यार म्हाका दीस पावपाना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट त्याच वाटेर आहा इंडिपेंडंटली. पूण आज आमी बाकीचे इश्यूज जे कितलेशे करप्शनाचे आसा, सबस्टँडर्ड कामाचे आसा, ते सगळे इश्यूज न घेता आज एक 2च इश्यू आमी घेतात. ते म्हणजे एक जी भरमसाट बिलां वाड जाल्या आणि दुसरे स्मार्ट मीटर्स. पहिले आता इश्यू ऑफ बिल्स. ही बिल जी लास्ट 7-8 महिने म्हळ्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्यान आता मे पर्यंत जी बिलां आयल्या ती वाडत आसत. प्रत्येक म्हयन्याचे बिल पयल्या म्हयन्या बिला पेक्षा चड येता. ताचे कारण 4 आसा. पयले कारण म्हणटा ते 30 सप्टेंबराक जे पळय टॅरिफ ऑर्डर JERCन ऑर्डर जी पास केल्ली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 ऑक्टोबर 25. This order was in response to the petition by electricity department. JERC स्वतः जाऊन टॅरिफ वाढवना. आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पेटिशन केलें की टॅरिफ वाडोवपा जाय म्हणून. ते खातीर JERC हियरिंग करून मागीर वाडयला. आता हे पेटिशन जे केल्ले तुमकां याद आसतली तेन्ना गोंयचे जवळजवळ प्रत्येक मंचांनी ऑपोज केले. एंटायर पॉलिटिकल ऑपोजिशन हेड ऑपोज दिस. बट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि सरकार लोकांले आयकनासतना हे पेटिशन मुखार व्हेलें. ऑर्डर घेतली JERC कडल्यान आणि तेन्ना जेन्ना आमी सांगताले की हाजी दर वाड प्रत्येक वर्सा 10 ते 15% जातली तेन्ना ताणें आमकां पिशा काडल्यान सांगलें की 4% कितें तरी अशें फिगर घेतिल्लो. आज कळून चुकता की ते उलयताले ते फट उलयताले. तूं खंयचेय बारीक सामान्य मनशा वचून तुम्ही विचारले की 4%च दरवाड जाले का म्हणून तो सांगतो तुमकां की डबल जालो, बिल डबल जाले. इतली बिल वाडल्या की लोकांची मला इलेक्ट्रिसिटीच नाका, लायटच नाका अशें. हांवें पळयल्या ज्याका 1,000 बिल येताले ताका 2,000 सकयल कशें येना लास्ट 3-4 महिने. आजच मागीर कोण सांगतालो आपल्या 3,000 बिल येताले ह्या फाटी 11,000 येलो. हाची कारण कितें? जस्ट सीएम खंय तरी एक तोंडानी एक सांगता की आमी ते विड्रॉ करतले. दिस इज नॉट इनफ. कारण सोदून काडपाक जाय आणि जो हे हाका जबाबदार आहा ताचेर एक्शन जावपाक जाय. जाल्यार बिल डबल जाल्या
आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पेटिशना भितरच एक टेबल आहा जे दाखयता की फक्त 4 वर्सांत बिलां 22% वाडटली म्हणून. तो 4% म्हणून कोण रे आमकां सांगतालो तो फट उलयतालो. तो स्वता बरयता 22% वाडटले म्हणून. आणि ही पळय जी प्रवृत्ती आहा ती सामान्य गोंयकारांक फटयत वचपाची, ही प्रवृत्ती खातीर आमकां दुख्ख जाता. गोंयकार फटवता आनी आमकां दुख्ख जाता आनी गोंयकारांक क्लॅरिटी ना. कित्याक आयचे सरकार जे आसा ते एक तर करप्ट आसाच, पूण ताची ट्रान्सपरन्सी झिरो. बाबा हे पेटिशन कित्या खातीर घाल्ले दरवाडीचे? हे पेटिशनाची ऑर्डर येतना पेटिशनरान JRC मुखार कितें मांडलें हे कोणाकच खबर ना. तर ही लूट जी चल्ल्या, ह्या लुटेची कारण कितें आसपाक शकता हे पयलीं आमी पळोवपाक जाय. एक कारण म्हणटा तें व्हेरी सिंपल. लोकां कडल्यान पयशे काडपाचे, लोकांच्या बॉल्सांतले पयशे बाय वे ऑफ टॅरिफ हायक काडपाचे. ह्या पयशाची भरपूर कामां करपाची जी आतां चल्ल्या ती. कितलेशे कॉन्ट्रॅक्ट काडल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान. सद्या तांकां कॉन्ट्रॅक्टरांक फारीक करपाक पयशे ना, तर हे पयशे येतले. आणि हे जे कॉन्ट्रॅक्ट काडटा तुम्ही सगळे जाणा की हाजे अमूक 15% 20% कोणाच्या बॉल्सांत वता. सो बेसिकली सामान्य मनशांतल्या बॉल्सांतले पयशे काडपाचे आणि मिनिस्टर आणि रुलिंग पॉलिटिशियना बॉल्सांतले पयशे वचपाचे. हे करपाची ही एक टॅरिफ हायक म्हणटा ती एक लिगल पद्दत. दुसरे कारण जे आसपाक शकता दॅट्स इवन मोर डेंजरस. डिस्ट्रीब्युशन कंपनीज ज्यो आसा म्हणजे ज्यो कंपनी किंवा एजन्सी लोकांची घरांत जे वीज पावयतात त्यो व्हडले व्हडले शहरांनी आज ज्यो गव्हर्नमेंटच आशिल्ल्यो, गव्हर्नमेंट ओन्ड आशिल्ल्यो त्यो कॉर्पोरेटाक दिवपाची तयारी चल्ल्या. खूब कडेन दिल्यात आनी प्रत्येक कडेन सफर जालो तो सामान्य मनीस. सो आता अशें दिसता की जे जे पळय अनपॉप्युलर स्टेप्स आसा, स्मार्ट मीटर म्हणया, टॅरिफ हायक आनी कितें आसता आनी इतलेशे आसतले जे फक्त लोकांचेर बर्डन जाता, ते सरकारा कडेन ह्यो एजन्सी आसतना करप. सो दॅट ऑब्जेक्शन कमी येता. आनी एक हे सगळे जाग्यार पडले की अळंग काडून हे प्रायव्हेटाक दिवप. सो मलय कोण घातलो? प्रायव्हेट कंपनी. आमचे कडेन अनफॉर्च्युनेटली ह्या देशांत 2च प्रायव्हेट कंपनी आहा. सो तातूंत भितरली एक कंपनी ती दिवपाची सगळी तयारी चल्ली काय कितें हो दुबाव मारता. कित्याक इतले सगळे सरकार कशें करपाक शकता, इतलो लोकांक त्रास कशें करपाक शकता, हो एक प्रश्न आसा. तर आता 4 कारणांकडे परत येऊया. एक म्हणटा हांवें सांगलें तशें ऑक्टोबर 25च्यान 1 ऑक्टोबरच्यान जी टॅरिफ इन्क्रीज जाली ती, ताचे बरोबर तेन्नाच फॉर द फर्स्ट टाइम इन गोवाज हिस्ट्री टॅरिफ म्हणटा ते 4 वर्सांचे एकदम ठरयले. प्रत्येक पेटिशन हाजे पयलीं आसता ते 1 वर्स आसतालें, तेच वर्स 4 वर्सांचे ठरयले. सो त्याच पेटिशना त्याच ऑर्डरी 1 एप्रिल 26 साकून जे पळय दरवाड जावपाक आशिल्ली ती लागली. आता 1 एप्रिलची दरवाड आमची कोतां ही फक्त स्मार्ट मीटर घेवपा खातीर. कित्याक ताचे भितर जे सपोर्टिंग डॉक्युमेंट आहा तातूंत 27-28 79.35 crores दवरल्यात स्मार्ट मीटर घेवपा. आनी 28-29 106 कोटी दवरल्या आनी स्मार्ट मीटर घेवपाक. आनी 29-30 आनी 106 कोटी दवरल्या स्मार्ट मीटर घेवपाक. सो हे स्मार्ट मीटर घेवपाक पयशे लोकांचे आनी मलय कोण घातलो काय आमकां खबर ना. पूण हे स्मार्ट मीटर घेवपाची इतली आमकां इतली कीन कितें आसा स्मार्ट मीटर घेवपाक, हो एक प्रश्न मुखार आमी पळयतले. दुसरे कारण म्हणटा ते एक नवीनच तुम्ही जर पळयलें तर इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर एक नवीनच पिनल चार्जीस म्हणून एड जाता. आनी लोकांक जर विचारलें जाल्यार प्रत्येक मनशाक तें खबर ना. ते 2000, 4000 कोणाक 10,000 अशे पिनल चार्जीस म्हणून एड जाता आनी बिलाचेर ताजी कसलेंच एक्सप्लेनेशन ना. आता हे पिनल चार्जीस कसले? तर पिनल चार्जीसाक संबंध टॅरिफ ऑर्डर जर पळयली जी JRCन ऑर्डर पास केल्या तातूंत खंयच पिनल चार्ज हे शब्दच ना. सो जर टॅरिफ ऑर्डराक पिनल चार्ज म्हणून ना जाल्यार बिलार पिनल चार्ज घालप हे इल्लीगल. सो सामकी सुरवातच अशी की पिनल चार्ज इज एन इल्लीगल चार्ज and that is why it has to be immediately withdrawn. फाटले लोकांनी पयशे फारीक केल्या, कोणाक बिल घाल्या ते सगळे पिनल चार्ज रिवर्स जावपाक जाय.
तर हे पिनल चार्ज कसले आशिल्ले ते तर एक म्हळ्यार इट इज इलिगॅलिटी मल्टिप्लायड. पिनल चार्ज ताचे म्हणणे आहा की जेन्ना आमी टॅरिफ हे पळयले तातूंत एक सेक्शन आशिल्लें एलटी टॅरिफान कि if the recorded maximum demand is greater than the contracted demand, excess demand shall be billed at double the normal rate. ही एक लायन हा. आता हाजो अर्थ कितें? सामान्य मनशाक हो अर्थ समजुतच ना, हो टेक्निकल. तर एक डिमांड म्हणून आसता, जो डिमांड आमची गोंयां फक्त हाय टेन्शन कंज्युमर्स, एक्स्ट्रा हाय टेन्शन कंज्युमर्स, व्हडले व्हडले कंपनी ज्यो आसता तांकां लागता. आणि ते हे इश्यू सॉल्व्ह करपाक शकता कारण तांचे कडेन इंजिनियर असता, तांचे कडेन स्वताची इलेक्ट्रिशना टीम असता. सो हे टेक्निकल मॅटर जो आसा तो तांकां समजता. सादे ल्हान दुकान जे चलयतात, ल्हान धंदो जो गेलो आसा ते हे मॅटर समजुपाकच शकना. त्या खातीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ते चार्ज करप ते फारीक करप अशें हे जाता, टेंडन्सी जाता. पूण हातूंतय बी पिनल चार्ज म्हणून खंयच ना. सो पिनल चार्ज इज इल्लीगल. सेकंड थिंग इज पिनल चार्ज म्हणजे कितें की तुमचो डिमांड जर एक 10 किलोवॉट आसा आणि जो मिटर तुमच्या घरा बसयल्ला किंवा तुमच्या दुकानार बसयल्ला ताजेर जर एक डिमांड म्हणून फॅक्टर तो डिमांड जर 20 म्हणून आयलो जाल्यार तुवें 10 केव्हीए एक्स्ट्रा यूज केला, एक्स्ट्रा लोड यूज केला. ते एक्स्ट्रा लोडाचेर तुका पेनल्टी पडटली आणि ते एक्स्ट्रा लोड आसतना जितली तुका युनिट वापरता ते डबल रेटीन जातले असो हो क्लॉज. आता हो क्लॉज जर इम्प्लिमेंट करपाक जाय जाल्यार स्मार्ट मिटर आसता. त्या स्मार्ट मिटरच सांगपाक शकता की बाबा तो लोड तुम्ही केन्ना वापरलो, कितले वरां खातीर वापरलो आणि त्या वरां खातीर डबल कित्याक चार्ज करप. स्मार्ट मिटर ना जाल्यार हें शक्य ना. सादे पळय आतां मिटर आसात आनी हें शक्य ना. आणि त्या खातीर आमचे डिपार्टमेंट सध्या एक आर्बिट्ररी कितें तरी आपले एक फॉर्म्युला काडला आणि तो फॉर्म्युला ते वापरतात. आणि ह्या फॉर्म्युलांतल्यान डिपार्टमेंटाक नुकसान जायना, डिपार्टमेंटाक डबलीन तिब्बलीन फायदो जाता, लोकांक नुकसान जाता. सो हे इल्लीगल जे चार्ज आहा ते इल्लीगल चार्जा खातीरच ही बिलां डबल टिबल जाल्यात, ती फक्त पिनल चार्जा खातीर. चौथे कारण जे आसा ते केव्हीएच बिलिंग म्हणतात. आता परत व्हेरी टेक्निकल. इतली वर्सां आमी KWH म्हणटा तो युनिट वापरताले डिपार्टमेंट आणि त्या प्रमाणे आमी एक KWH एक युनिट म्हणटाले आणि ते एक युनिटाचे इतले पयशे दॅट इंटू दॅट करून आमी बिल फारीक करताले. सडनली हे KVH म्हणटा ते आयला ऑक्टोबरांतल्यान. तर हे KVH बिलिंग म्हणटा ते कितें ताजें जर कारण पळयलें जाल्यार हे 30 सप्टेंबराची जी टॅरिफ ऑर्डर आसा तातूंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्पोक्सपर्सनान एक स्टेटमेंट केल्लो की आमी हें केलं ते आमकां टॅरिफ ऑर्डर आयिल्ली म्हणून केलें. आता ऑर्डरींत KVAH बिलिंगाचेर एकच लायन आहा एक्चुअल ऑर्डरींत आणि ती लायन म्हणटा द कमिशन हॅज हावेवर एक्सेप्टेड द पेटिशनर्स प्रपोजल टू मूव टुवर्ड्स KVAH बेस्ड टॅरिफ फॉर HT and EHT कंज्युमर्स ओनली. बारीक जी लो टेन्शन म्हणून जे म्हणटा पळय बारीक जे बीट कनेक्शन आहा ताजे खातीर ती फक्त हाय टेन्शन एक्स्ट्रा हाय टेन्शन म्हणजे व्हडले युनिट्स व्हडले फॅक्टरी आणि लो टेन्शना बद्दल हांगा कांयच ना. सो बेसिकली कोण तरी फट उलयला की ते ऑर्डरी प्रमाणे आमी एक्शन घेतलं म्हणून जे म्हणलां ते फट उलयला. कित्याक तेच ऑर्डरीच्या मुखार ताणें म्हणलां द पेटिशनर सबमिटेड पेटिशनर बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट that the commission in its tariff order dated 30th March 2021 directed the department to shift to KVA and KVH based billing. अशी डिरेक्शन सबंध ऑर्डरीत खंयच ना. दिस इज अ बेसिक लाय. ही फट. तर ते ऑर्डरी इतले आशिल्ले
की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गोवा सबमिट्स that in compliance to the directive of the commission, sorry, ते ऑर्डर इतले आशिल्ले की कमिशन हे करपाक सोदता मुखार तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कितली तयारी आसा केव्हीएच बिलिंग करपाची हे सांगचे म्हणून. आता ताचे मागीर 31/30/22 पेटिशन आसा. And this petition is तातूंत जे आसा ते एक्चुअली व्हेरी रेलेवंट. तातूंत आमचे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर तेन्ना जो चीफ इंजिनियर आशिल्लो ताणें पेटिशना अंडर एफिडेविट बरोवन दिल्ल्या की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गोवा हॅज अराउंड 1 lakh LT commercial consumers and 5,000 LT industrial consumers. Some of the meters installed for these categories are capable of recording kWh reading only. KVH reading for all the consumers can be obtained once the old meters are replaced with smart meters. Hence, at this stage, it is not feasible for implementation of KVAH based tariff for LP industrial and commercial categories. And here आम्ही स्मार्ट मीटर इन्स्टॉल करतले. आता स्मार्ट मीटर अजून सगळ्याकडे इन्स्टॉल जावना पण KVAH बिलिंग ऑक्टोबरात सुरू झालं. So I claim that again this is illegal. तुम्ही म्हणता की तुम्ही स्मार्ट मीटर बसयतकीर करतले आणि तुम्हीच पहिली करता कित्याक हे 22चेच पेटिशनांनी हे परते नोव्हेंबर 22 जेन्ना दुसरे पेटिशन हे केले तेन्ना ताणें सांगला की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज बीन सँक्शन्ड सो अँड सो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स. Timelines for installation of all prepaid smart meters is March 2025. KVAH based billing will be carried out for LT commercial and LT industrial after installation of smart meters. November 22. 13 June 24. This repetition. The tender for prepaid smart meters was published on so and so date. Again, the tender is refloated. Technical opening सगळे आसा. Timelines for installation of all prepaid smart meters as per scheme guidelines is March 25. The directives will be complied after installation of smart meters. Directives म्हणजे KVAH based billing. 3 काय 4 फाटी तो म्हणटा की स्मार्ट मीटर बसयतकीर आमी हे करतले. JERC एक्सेप्ट करता पण सडनली ऑक्टोबरात कितें जाता कित्या खातीर सडनली लोकांचेर हे बर्डन. KVAH बिलिंगान एनर्जी बिल डबल जाला. जे जाग्यार मनीस 1,000 फारीक करतालो तागेले एनर्जी बिल 2,000 जाला. इन एडिशन ताका ती पिनल चार्जीस लागता. इन एडिशन टॅरिफ वाडयला. सो हाजे खातीर 3 आणि 4,000चे बिल 11,000 जर जाले जाल्यार अजाप दिसपाना. पूण प्रत्येक गोष्ट ज्याचे खातीर बिल वाडल्या ती इल्लीगल आसा आणि ही इल्लीगल कित्याक ती सांगता आणि हाणें चीफ इंजिनियरान तेन्ना स्मार्ट मीटर बसयतकीरच ह्या बिलिंग चेंज करतले कित्याक म्हणिल्लें कारण. आणि हे पहिली कारण डिपार्टमेंट कोणाकच सांगना कन्वे करता कोणाकडे. दॅट इज हे फटींग म्हणा. आज जे डिपार्टमेंटाक मीटर जितले इन्स्टॉल केल्ले आसा ते IS 13779 हे इंडियन स्टँडर्ड्सा प्रमाणे आसा आणि दुसरे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आसा IEC 62053-21. आता हे 2 स्टँडर्डा प्रमाणे मीटर सगळीकडे आसा. तर हे मीटर स्टँडर्डाइज कित्या खातीर केल्ले आसा. These meters are standardized only for recording KWH. जे पयलींचे आमचे युनिट्स आशिल्ले KWH ते रिकॉर्ड करपा खातीर हे मीटर स्टँडर्डाइज आसा. क्लियर बरयल्ले आहा की modern electricity meters typically contain additional functions such as measurement of voltage, magnitude, current magnitude, power, frequency, power factor. हे सगळे स्मार्ट मीटर जे आहेत ते. However, the requirements of such functions are outside the scope of this document. IS जे डॉक्युमेंट आसा पर्टिक्युलर जो ते IS 13779 ताजी स्कोपा KWH सोडून आणि कांयच ना. सो ते मिटराचेर जर तुम्ही मॅक्सिमम डिमांड मेजर करतात, जर तुम्ही KVAH मेजर करतात तर दीज मेजरमेंट्स आर इलिगल.
हे मेजरमेंट वापरून गव्हर्नमेंट बिल करपाक शकना, कित्याक ते मिटर हे मेजरमेंटा खातीर स्टँडर्डायज ना. आनी डिपार्टमेंटाक हे भरपूर खबर आहा, ते लिपयतात. कित्याक आतां जे पळय स्मार्ट मिटर मागयल्या ते एज पर IS 16444 पार्ट 1 हे स्टँडर्डा अंडर जो मिटर येता ताजेर KVA मेजर करपाक जाता, मॅक्सिमम डिमांड मेजर करपाक जाता. म्हणजे आजूवर इट इज नॉट नेग्लिजन्स, इट इज डेलिबरेट फटींगपणा. डिपार्टमेंट भरपूर जाणा की हे आमचे कडेन जे मिटर आसा ते रिकॉर्ड करपाक शकना, आनी ताणें एक पिटिशनां ते म्हणलांय बी की हे मिटर फक्त KWH रिकॉर्ड करपाक शकता. आनी इतलें आसून ते सेम मिटर लोकांची बिल वाडोवपाक अशें वापरतात. सो ही इलिगॅलिटी जी जाल्या ते डायरेक्ट म्हणजे अशें की म्हणजे इतली फटींगपणां खंयचे सरकार आपलेच सिटीजना कडेन करत अशी कोणें स्वप्नां सुद्दां चिंतनाशिल्लो. ही फटींगपणां कित्या खातीर चल्ल्या हे तर एक व्हडले कितें तरी कोडे. ही फटींगपणां आमच्या कोंतान चल्ल्या फक्त कशे भशेन ते स्मार्ट मिटर बसोवचे. स्मार्ट मिटर हो इश्यू जो आसा तो खूब लोकांनी काडला, खुबशे पॉयंट आमी एग्री जातात, पूण एक थोडे पॉयंट हांवूय मांडपाक सोदता. आता आमी स्मार्ट मिटराची टेंडर जर पळयलें, सुरवातच अशी आहा, टेंडर नंबर 94 सो अँड सो, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवांस मिटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिस प्रोव्हायडर फॉर स्मार्ट प्रीपेड मिटरिंग. सेंट्रल इलेक्ट्रिकल ऑथॉरिटीन एप्रिल 26 मॅन्डेटरी प्रीपेड म्हणटा ते काढलं. प्रीपेड इज नो लॉंगर मॅन्डेटरी. इफ प्रीपेड इज नॉट मॅन्डेटरी मागीर टेंडर प्रीपेड मिटरिंगाचो कसलो? सो टेंडराची सब्जेक्टाकच चूक आसा. वी डू नॉट वॉन्ट स्मार्ट प्रीपेड मिटरिंग. इफ एट ऑल वी वॉन्ट इट हॅज टू बी स्मार्ट मिटरिंग. प्रीपेड शब्द आयलो हे पयलीं म्हळ्यार CA कोतान, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल ऑथॉरिटी कोतान, हे टेंडरच इल्लीगल जालें. दिस टेंडर इज बेसिकली रॉंग. प्रीपेड म्हणटा तो शब्द खंयच टेंडराक येवपाक शकना, आनी ते खातीर आमची मागणी की हो टेंडर स्क्रॅप करचो. बरें, हे टेंडर स्क्रॅप करपा फाटल्यान इतलेंच ना, ह्या टेंडरा भितर इतली कन्फ्युजन आसा. हे टेंडरा प्रमाणे 4,81,000 4 लाख जवळ 7 लाख 7.5 लाख सुमार मीटर एंड सप्लाय करपाक. कॉस्ट आसा 890 कोटी 11,97,000 आनी कितें. आता हातूंत क्लियर आसा की हे सप्लाय, इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर along with smart meter box installation and service cable for consumers, DTs and feeders आणि कितें आसा. बेसिकली मीटर आसतलो, मीटर बॉक्स आसतले, केबल आसतले, हे सगळे ताणें दिवप. आज परिस्थिती अशी आहा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन स्टोरा मीटर ना. आज जर मनीस नवें कनेक्शन घेवपाक गेलो जाल्यार ताका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्मार्ट मीटर बसयता. खंयचो स्मार्ट मीटर? जो हे कॉन्ट्रॅक्टरान डिपार्टमेंटा सप्लाय केला स्टोर. सो तो मीटर बसयता आसतना मीटर बॉक्स कंज्युमरान लायिल्ले आसतले, केबल कंज्युमर हाडटलो, बसोवपाचें काम लेबर डिपार्टमेंट करतलो आनी ताका पयशे सगळे मेळटले. हातूंत इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, कित्याक हातूंत कसलीच क्लॉज ना की बाबा ओन्ली सप्लाय म्हणून. दिस इज सप्लाय, इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमिशनिंग. सो तो आता फक्त सप्लाय करता डिपार्टमेंटा मीटर, इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमिशनिंग डिपार्टमेंटा स्टाफ करता, मीटर बॉक्स आणि केबल कंज्युमर हाडटा, पयशे खंय वतात? तो खाता. हे कित्याक? तुम्ही मीटर कित्याक हाडले ना? मुद्दाम डिपार्टमेंटान मीटर प्रोक्युअर करूना हे पिरियडाक. कित्या खातीर? तर हें करपाक मेळचें. सो ताका 890 कोटी कितले किकबॅका खबरच ना. तातूंत आतां आनी किकबॅक सोदताय ताका फॅसिलिटेट करून की आमी सगळें काम करून दिता तुजें, तूं फक्त आमकां पयशे दी. हे कोण ताका सांगता हे सोदून काडपाची गरज आसा. सो जस्ट टेंडर स्क्रॅप करपासून हातूंत इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय.
हातूंत कोण इन्वॉल्ड आहा, कोणा फायदो जाता, हे सीएमान इमिजिएटली करचें पडटलें. सीएम फक्त ते स्टेटमेंट काडटा, हे रिव्हर्स जातले ते रिव्हर्स जातले, कोता येवपाक रिव्हर्स जावपाकच जाय. इल्लीगल जे पिनल चार्जीस आहा, इल्लीगल जे केबीएच बिलिंग आहा, सगळें रिव्हर्स जावपाक जाय. एट द सेम टायम हाजे फाटल्यान कोणाली तकली आहा हें सोदून काडपाक जाय. ताका ख्यास्त जावपाकच जाय, नाजाल्यार बाकी ऑफिसर शिकपाक ना. कित्याक हे टेक्निकल मॅटर्स, हे फाल्यां असलेच कितें तरी आनी कोण करतलो आनी सामान्य मनशाक कशेंच कळपाक ना. केव्हीएच बिलिंग, डिमांड चार्जीस अशें म्हणलें की कोणाक कळत ना कितें तें. फाल्यां आपले डिस्कनेक्ट जातले म्हणून लोक व्हड बिलां फारीक करतात. परिस्थिती अशी आहे, लोकांचे जीव दिवपा परिस्थिती आयल्या बिलां पयल्या. लायटच ना कांयच जाना, धंदो आनी कोण बस करतलो इतली बिलांनी. आनी हे सगळें करता आसतना जेन्ना 2021 जेईआरसी कमिशनान जेन्ना विचारिल्लें डिपार्टमेंटाक की तुमची तयारी कितें आसता म्हणून, तर डिपार्टमेंटान कसलेंच एक्शन घेवना. आनी आज डिपार्टमेंट सांगता की स्मार्ट मिटराक गरज कितें आसा, तर तुमची बिलां कमी जावपाक. कितें तरी तुमी इक्विपमेंट बसोवप आनी ताजें बिल तुमी कमी जातली अशें म्हणटात. जाल्यार हे अवेरनेस, बिल कमी जावपाक कितें करपाक जाय, स्मार्ट मिटर कित्याक हाडचें पडटलें, हे अवेरनेस डिपार्टमेंटान लास्ट 6 वर्सां कित्याक करूना. 21 साकून बिल कमी करपाचें डिपार्टमेंटाची सायटीर हें आसलें ती फकाणां. 10 ways to reduce electricity bills and to conserve electricity म्हणतात. Buying and using star-rated appliances. While using washing machine, use full load. Set your refrigerator to optimum cooling. Maintain AC temperature 24 degrees. असले keep your room well insulated. असले कितें हातूंत एक कडेन हें कितें ना की स्मार्ट मिटर आमी बसयतकीर बिल कमी जातलें म्हणून. आनी वयल्यान वेबसायट जर पळयली जाल्यार डिपार्टमेंट सांगता की युअर स्मार्ट मीटर पुट्स यू इन चार्ज, एक्युरेट बिलिंग, पे ओनली फॉर व्हॉट यू यूज. आणि दुसरे कडेन कितें म्हणटा की केव्हीएच बिलिंग म्हणल्यार केडब्ल्यूएच जो फॅक्टर आहा दॅट इज युजफूल पॉवर, ती पॉवर आमी यूज करतात. आनी तो डिफरन्स जो आसा बिटवीन केव्हीएच आनी केडब्ल्यूएच इज युजलेस पॉवर. ती एक्चुअली पॉवर खरी तीच, आनी ती वेरियस टेक्निकल रिझना खातीर करंट वाडटा आनी ते केव्हीएच म्हणून येता. आता ही टेक्निकल रिझन टॅकल करपा खातीर डिपार्टमेंट समर्थ आसपाक जाय. डिपार्टमेंट हाजेर कसलेंच काम करना. डिपार्टमेंट फक्त लोकांक बिल मारता आनी स्वता ते स्मार्ट मीटर हाडून पयशे खावपाक सोदता. हे म्हजें एलिगेशन. रिचार्ज एनी टायम एनीवेअर लायक मोबायल रिचार्जीस स्मार्ट मिटराची हे दिस इज नॉट द ट्रूथ. द ट्रूथ इज की डिपार्टमेंट तुमचो मिटर आपल्या ऑफिसांत वचून डिस्कनेक्ट करपाक शकता. जे आता फिजिकली घराकडे येऊन डिस्कनेक्ट करचो पडटा, कितें प्रॉब्लेम आसल्यार डिपार्टमेंट विदाउट डुईंग एनीथिंग लोकांक कळच सुद्दां डिपार्टमेंट ऑफिसांतल्यान डिस्कनेक्ट करपाक शकतले. सो डिस्कनेक्ट एनी टायम एनीवेअर, रिचार्ज न्ही येता जाय आसपाक. ट्रॅक युअर युजेज वाया मोबायल ऍप, हे न्ही, हे आमच्या घरांत कितें चल्लां हे ट्रॅक करपाक हे स्मार्ट मीटर यूज जातले. साद्यांतली सादी गजाल, लायट कशी वापरता हाजे वयल्यान ट्रॅक जाता की घरा कोण आसा काय ना. आता हो डेटा जो मिटरांतल्यान डिपार्टमेंटाची खंयची तरी सर्वरां फीड जातलो, तो डेटा जर हॅक जालो जाल्यार कोणाकी जर चोरपाक जाय जाल्यार ताका इजिली कळपाक शकता की हे घरांत एवरी डे खंयची वरांनी लोक घरां आसता, खंयच्या टायमार लोक घरां नासता. हे एक सिंपल हांव सांगता. बाकीचे कितलेशेच डेटा आमगेलो हॅक करून विकपाक मेळटा, डेटा वेगवेगळ्या कारणां खातीर यूज करपाक मेळटा. स्मार्ट मिटराचे तेंच एक कारण. आनी सेव एनर्जी एंड मनी हे लास्ट तांगेले. आनी हांगा फक्त पे हायर बिल्स अशें आसपाक जाय. सो हे डिपार्टमेंटाचे जितले पळय हे आसा कर्तुबां आहा ती फक्त लोकांनी बोल्सांतले पयशे रुलींग पॉलिटिशियना बोल्सांत कशें वचपाचे ही लूट. $890 कोटीचो स्कॅम. लोकांच्या बोल्सांतले पयशे कितले पयशे लोकांनी फारीक केल्या म्हाका खबर ना, पूण खंयच्याय डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसांत जर गेले तर लोकांले फक्त हाय बिल कशी फारीक कशी आयल्या हे विचारपाकच लोकांची लायनी आसा डिपार्टमेंटान. तर हाजेर सरकारान इमिजिएट एक्शन घेवचें. इनफॅक्ट सत्ताधारी जो पक्ष हा ताच्या अध्यक्षाने बी हाजे बाबतीत उलयला वयर फाटी. एक मंत्र्याने बी हाजे बाबतीत आवाज काढला
पूण तो आवाज काडपा पुरते मर्यादीत रावन कोता येना. आमी मागतात की ठोस कार्यवाही जावपा जाय, एक्शन जावपा जाय ह्या विशयाचेर. एक म्हळ्यार केबीएस बिलिंग म्हणटे शूड बी स्टॉप फोर्थवेज इमिजिएटली. आनी ताका एक म्हळ्यार फाल्यां आनी पर म्हणटे ना, इमिजिएटली ते स्टॉप जावपा जाय. पिनल चार्जीस जे लोकांकडच्यान घेतला पळय ते इमिजिएट रिफंड करपा जाय आनी हाजे मुखार चार्ज करपा नजो. वॉट इज दिस पिनल चार्जीस? हे फक्त लोकांक लुबाडपाचे एक साधन सरकारालें. एक्चुअली आपोवन अपशरण म्हणटात. तुम्ही आयकलां आसतलें केन्ना आपोवन अपशरण म्हण. हे सरकारान केला, बरयलं तांणी JERC पेटिशन तांगेले, पेटिशनर ते की हे सगळे लायटीचे जाग्यार घालपा खातीर म्हण ते पेटिशन केल्ले. ते वयल्यान त्रासा पडला आतां. पयलेच पेट्रोल म्हारग, गॅस म्हारग, तुका सगळें म्हारग जाला. भांगर घेनाक म्हणटात कित्याक भांगर म्हारग. आनी आतां लोकां परिस्थिती प्रायम मिनिस्टराक सांगचे पडटले जशी भांगर घेनाक म्हणला तशें तुम्ही लायट बी वापरनाका हे सांगपाची परिस्थिती ह्या सरकारान हाडला. जनते खातीर सरकार, लोकांचे सरकार, लोकांच्या कल्याणा खातीर सरकार, अंत्योदय तत्वावयलें सरकार. आनी आज जर पळयलें जायत प्रत्येक बाबतीत ह्या सरकाराचे डबल इंजिन, वयली इंजिन आनी सकली इंजिन. गरीब जनतेक इतलो त्रास जाता की म्हाका दिसता की ह्या सरकारान कट्टे ना बुडोवन जीव दिवपा जाय. ज्या तरेन हे सरकार चलता, ज्या तरेन सामान्य लोकांचे जीण ताणी हैराण करून दवरला सगळ्या बाबतीत, पेट्रोलाच्या बाबतीत, गॅसाच्या बाबतीत, आता लायटी बाबतीत. अरे पहिले लोक मेटाकुटी आयला सामको रडटा आपल्या इतले पयशे मोडचे पडटा म्हणून. लोकांनी बजेट उरता, पगार ह्या लेवलाचेर वाडना लोकांलो. पेट्रोल, गॅस, लायट हे सगळे जर वाडले जर जायत लोकांक आत्महत्या करची पडटली. जशे पयलीं शेतकरी आत्महत्या करताले महाराष्ट्रा भितर आनी बाकीच्या राज्यां भितर, आता जनरल पब्लिकेक आत्महत्या करची पडटली अशी परिस्थिती ह्या सरकारान हाडला. सो आमी मागतात ताबडतोब ह्याचे खातीर कोण जबाबदार आहा तांणी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करून ताका उमकळोवपा जाय. आनी त्याच बरोबर KVAH बिलिंग हे स्टॉप, पिनल चार्जीस इमिजिएटली रिफंड करपाक, स्मार्ट मिटराचे टेंडर जे आहा ते फोर्थ इमिजिएटली ते कॅन्सल करपा जाय सरकारान. आनी आमकां कित्याच्या पयलीं आशिल्ले बरें, मागीर आयले नाका जालां. आतां पयले मिटर बरें आशिल्ले लोकांक, निदान लोकांक संवस्थाय आशिल्ली. आतां हे स्मार्ट मिटर घालून लोकांची जीण ताणी हाल करून उडयला सामकें. सो कितें चलता तें तशेंच चलूं दी म्हणपाचें. आनी आमकां स्मार्ट जावपाचें ना. आमी आसले बरें, पयलींचे जशें आशिल्ले पळय आमी सादे तशेंच बरें आमी, आमकां आनी स्मार्ट करनाका इतलीच ह्या सरकारा कडेन मागणी आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.